तुम्ही म्हणतात कितें की तुमगे त्या दीस गेले आणि ज्या तरेन ती सगळी बाचाबाची जाली, थंय चर्चा जालीच ना, बरोबर? थंय जाली ती बाचाबाची जाली, ताका कारणीभूत तालक बाब देवदास बाब तुम्ही जर व्हिडिओ काढून पळयशात न्ही हय जाल्यार तुमच्या लक्षात येतलें ताका कारणीभूत कोण आसा तो. तुमकां म्हणजे सुरवात खंयच्यान जाली हे आनी सुरवात खुर्चे वयल्यान जाली म्हणटा तुम्ही. सुरवात खुर्चे वयल्यान जाली हय. आनी त्यानंतर मागीर तालक बाबाचें म्हणणें आसलें की आपल्याक एका मनशा कडेन उलोवपाचेंच ना. हय. अशें कशें जावं येता? हांव अजूनय सांगता ना 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 तें चुकीचें हांव आसा. अजूनय सांगता तें कित्याक हांव चुकीचें अजून तें सांगता की बाबा, आयकून पळय घे. कशें आसा ना बाबा, हांव एक म्हाजो मुद्दो मांडटा. हय, सांगात. हांव म्हाजो मुद्दो मांडटा. हय रवींद्र भवनान फाल्यां सकाळीं एखादो स्पीकर आसा आनी तो जर म्हणजे तेका कले बद्दल आस्था आसा आनी तो जर येवन चेअरमॅना कडेन उलोवंक सोदता जाल्यार सुद्दां तेका चेअरमॅन नाका म्हणूंक शकना. बरोबर 100% जाल्यार मागीर हांव नांव घेयना पण त्या मनशाक कित्याक ऑब्जेक्शन. म्हाका राजेंद्र बाब सांगात, तुवें म्हणटात की तुमी एका मनशाक लागून तांगेले फूल जे चर्चेचो प्लॅन आशिल्लो तो डिरेल करून उडयलो एका मनशाक लागून. हांव डिरेल करूंक ना. हांवें त्या मनशाक सोडून तांकां तुमी जाय ते प्रश्न विचारा, हांव तुमकां प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर दिता. पूण कितें जालें, हय. ते प्रश्न घेवन पळय आयले न्ही, नाकाशिल्ले प्रश्न घेवन आयले आनी हांव म्हणटा ते तूं आयक. कळ्ळें तुका? थंय तुका स्पश्टान थंय दिलीप प्रभुदेसाय आशिल्लो तांचे बरोबर. हय. तो मागता म्हाका ये हय काय ना तें सांग. अरे हांव म्हणलें की तूं म्हाका विटनस बॉक्सा उबो केला. कळ्ळें न्ही? म्हणजे म्हजें उत्तर आयकुपा ना, तूं हय काय ना म्हण. अरे तुवें प्रश्न विचारलो तो चुकीचे उरले ते सांगपा नाका हांवें. हय काय ना म्हणलें तूं म्हाका अरे हांव हांगा चेअरमॅन बसला, तूं म्हाका कितें विटनस बॉक्सान भरला आनी तूं विचारता म्हाका प्रश्न, हें चुकीचें न्ही. हांवें तांच्या प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर दिलें पूण तरी पूण ते नाकाशे. हांव ताका अरे बाबा हें म्हज्या ज्युरिडिक्शनान येना, दीस इज वीथ PWD ऑर वीथ गव्हर्मेंट ऑर आर्ट एंड कल्चर, यू गो ऑन. आनी हाजे भाडे हो घेता काय तो घेता. अरे म्हण दिस आर नॉट माय तो प्रॉब्लेम. मुद्दो आसात न्ही, तो मुद्दो आसा. नाही पण ते तुम्ही म्हजे कडेन हांव आन्सर कशें दिवपाक कशें शकतलो. कशें आसा पळय, जरी ती बिल्डींग PWDन बांदल्या आसत हय. जाल्यार थंय मालक म्हणून तुमकां सरकारान तुमकां थंय अपॉयंट केला आनी चेअरमॅन म्हणून जेन्ना थंय तुमी बसलेले आसता तेन्ना तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कसली? तें घर तुमचें, कसली? तें घर तुमचें. कसली ती सांग, कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी सांग मरे, कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी? सगळी ओव्हरऑल सगळी म्हणजे कितें फाल्यां बिल्डींग व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी ती PWDची न्ही, हांवें वय घेवपाची. ऑफकोर्स तुमची कशी? रिस्पॉन्सिबिलिटी. कारण हय. कशें सांगता ती तुमकां थंय जबाबदार व्यक्ती म्हणून थंय जर बसयल्ले आसा, जर जबाबदार व्यक्ती म्हणून थंय बसयला जाल्यार तेजी ओव्हरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचे कडेन येवपाक जाय.